आज हांवें राज्यसभेचो गोंयच्यान उमेदवारी भरलेली आसा आनी ताका लागून हांव म्हजें नांव दिल्ली डिक्लेअर केलें। त्यामुळे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, आमचे होम मिनिस्टर अमितभाई शाहजी आणि आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचो अत्यंत आभारी आसा, कारण तांच्यांनी म्हाका एक राज्यसभेर वचपाची एक संदी दिल्ली आसा आणि आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच अपक्ष आमचे सपोर्टिंग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीन आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आणि ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आम्ही सगळ्याच जाणांकडेन, कारण राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आणि त्यामुळे गोंयांक रिप्रेझेंट करता, त्यामुळे आम्ही सगळ्याच जाणांकडेन उलयतले, हांवूय उलयतलो आणि आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमच्या सपोर्टाक ना त्या सगळ्या आमदारां कडेन आम्ही उलयतले। कारण कशें आसा की हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक बारीक कार्यकर्तो आणि त्यामुळे हळूहळू पार्टीच्या वेगवेगळे जबाबदारीचेर हांवें काम केलें आणि म्हाका खूब बरें दिसलें, कारण म्हजो विचार राज्यसभेक लागून आमचे मुख्यमंत्री आणि आमचे सगळे पार्टीचे पदाधिकारी एकमतान सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की आमचो एकमेव उमेदवार हो गोंयच्यान वचचो आणि त्यामुळे एक नांव एक गोंयच्यान वचप अशें सर्वानुमते ठरयलें। इलेक्शन कमिटी आसत, कोर टीम आसत आणि खास करून आमचे मुख्यमंत्री आणि दिल्लीक त्या नावाचो विचार केलो आणि आज तांच्यांनी ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो प्रतिनिधी राज्यसभेन म्हणून म्हज्या नावाची डिक्लेरेशन केलें। राज्यसभा सिटा खातीर एका सिटा खातीर गोंयच्यान आज नॉमिनेशन फायल करपाक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे हाजे नॉमिनेशन आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन फायल केला। आमच्या बरोबर आमचे सपोर्टिंग पार्टी MGP पार्टीचे सुदीन ढवळीकर तांचे लिडर आमच्या बरोबर आशिल्ले, इंडिपेंडंट MLA आमचे डॉ. चंद्रकांत शेटये, अलेक्स रेजिनाल्डो आणि अँटोन बाज हे तिगूय जाण आमच्या बरोबर आशिल्ले। ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे BJP प्लस MGP प्लस इंडिपेंडंट हे तीन धरून 33 ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा आणि आज आम्ही सगळ्यांनी वांगडा येवन बाब सदानंद शेट तानवडे हांचें नॉमिनेशन फायल केलां। आमकां खात्री आसा की भोवमतान आमी हो सीट जिखतले। आमी त्या खातीर हांव इन एडवान्स सदानंद शेट तानवडे हेजे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन अभिनंदन करता आणि सगळ्या जाणांक आव्हान करता की मोठ्या भोवमतान एकमतान सदानंद शेट तानवडे हांकां गोंयच्यान राज्यसभेचेर निवडून दिवचो। आमी अपोजिशनाक सांगता की तेंच्यांनी सपोर्ट करचो, हे आमी अपोजिशनाक आव्हान करता। आमी कांयच म्हणना, आमी तांकां आव्हान करता, आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बी तेंको जो आसा तो आमी जो उमेदवार उबो केला ताका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो।